नमस्कार, येवकार उष्मा पेडणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मायनिंग बंदी उपरांत एमपीटीत कोळसो वाडलो, फुडें वाडची ना देंवतली केंद्रीय मंत्र्याचे उतर। मुख्यमंत्र्यान दिलो दिल्ली भेटीचो रिपोर्ट। सागरमालातले 4 प्रकल्प रद्द। बिहारात बीजेपीच्या बळार एनडीए 126 आमदार घेऊन परत सत्तेर। तेजस्वीचो राजद सगळ्यात मोठो पक्ष, नंबर 2 बीजेपी, तरी नितीश कुमारूच मुख्यमंत्री। नावशेच्या लोकांक मरिना नाका जाल्यार कळंगुटे हाडात। मायकलाचो येवकार। मायकल नावशे मेळावलीच्या लोकांबरोबर बरे प्रकल्प खंय रिजेक्ट करचे नी, जाय थंय शिफ्ट करचे। गोवा फॉरवर्ड घालता 25 उमेदवार, पेडण्या आनीक एक एंट्री सुरू जाता हप्ता बंद मोहीम। विजय म्हणटा गोंयकारांक पिट्टल्या सरकारान आदी जावचो वोकल फॉर लोकल। वाड सपाट जाल्ल्या उत्पादन निर्गत रोजगार निर्मितीक उर्बा दिवंक केंद्राची स्कीम। पब्लिक प्रायव्हेट तत्वाचेर सामाजिक आर्थीक इन्फ्रा सरकाराचे फंडिंग। मंत्रिमंडळाचो बावटो। दिल्ली परस गोयचे घरगुती लायटीचे दर कितलेशेच परवडले। वीज मंत्री काब्राल म्हणटा दिल्लीचे पावर टॅरिफ म्हारगे। दिल्ली आपवाल्यांनी गोंयांत येवन करचो अभ्यास, खर्च दिता। एसओपी घालून 10वी-12वीच्यो क्लासी। हेडमास्टर्स संघटना म्हणटा द्रविडी प्राणायाम सॅनिटायझेशनाचे वजे क्लासी ऑनलायनच दवरच्यो, प्रॅक्टिकला मात सुरू करूं येता। आणि आत्महत्येक उद्युक्त केल्ल्याचे 2 वर्सां आदले केशीत रिपब्लिकन टीव्हीच्या अर्णबाक सुप्रीम कोर्टात थाकाय। मुंबय पुलिसांनी केल्लो अटक। मॅजिस्ट्रेटान फर्मायली 18 मेरेन कस्टडी। एमपीटीत कोळसो वाडोवंक दिवचे ना म्हूण केंद्रीय शिपिंग मंत्र्यान उतर दिला। कोळसो हाताळप कमी करपाचे आसात। मायनिंग बंदी उपरांत ती वाडिल्ली। मुख्यमंत्र्यान दिल्ली ताचे मंत्र्यांचे गाठी भेटीचो रिपोर्ट मिडियाक दिलो। सागरमालाचे 4 प्रकल्प रद्द केल्यात म्हूण कळ्ळां। रेल्वे, हायवे सारखेल्या प्रकल्पांक सरकाराचो तेंको। हे आदी कोंकण रेल्वेक विरोध करतल्यांचेर तोमणो। खुबशा लोकांचोय बी कन्सर्न आसा। आमचे काही एमएलएनी म्हाका सांगलेलें की कोळसो हो जर वाडत रावलो जाल्यार तेजें पोल्युशन वाडूं शकता। हो विशय हांवें मनसुखभाई मडविया हांच्या समोर मांडलो, हांच्या समोर दवरलो। आनी तांच्यांनी मेनली म्हणजे की खंयच्याच पद्दतीत कोळसो जो आसा तो गोंयांत वाडचो ना। हाज्या फुडें जाता तितको तो कमीच जातलो। ताची स्पेशली एका म्हयन्या भितर तांच्यांनी हांगा पर्सनली विजीट करताय म्हणून सांगलां। तांच्यांनी एमपीटीचे सगळी फंक्शन्स जाणून घेता म्हणून सांगलां। आनी ताज्या उपरांतय बी ताजेर आमी कन्सर्न म्हणजे कशा पद्दतीन ते कमी करपाक शक्य जातलें ते आमी कमी करपाचो विशय जो आसा तो फॉलोअप कर। इवन दो हाज्या फुडें मेन थिंग एक सर्वे रिपोर्ट जो सागरमालाच्या अंडर केलो गेलो आनी सागरमालाच्या अंडर केलो गेल्यान आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्रालान खरें म्हणजे प्रेसाक तो सांगलाय बी। बरेचशे प्रोजेक्ट आतां जे सागरमालान प्रपोज्ड प्रोजेक्ट म्हणून जे दाखयले गेल्या ते सगळे प्रोजेक्ट गोंयांत जातले काय कितें आनी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे थोडे जाण तर सांगूंक लागले 130 बिलियन कोळसो बिळसो गोंयांत येवपाचो। बट आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान एक सांगता हांव, म्हणजे आतां पर्यंत तेंच्यांनी म्हटलां मॅक्झिमम 14, हाज्या पलीकडे 1 मिलियन सुद्दां वाडचो ना। पण हाज्या व्यतिरिक्त आमी कितलो ड्रॉप करतले ते थोड्या दिसांनी सांगता आमी। शेवटी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर जे तयार जाता इट इज फॉर द स्टेट, इट इज नॉट फॉर द कोल। गोंयांत एक मेंटेलिटी तयार जावपाक लागलेली आसा। काही जाण थोडे जाण म्हणजे अजेंडा सेट केला जेंच्यांनी सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट बंद करपाचे। कारण इलेक्शनाक वयतले आसत जाल्यार कांयच अजेंडा नसत जाल्यार डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट बंद उडप। गोंयच्या लोकांनी कळपाक जाय गोंयच्या लोकांक की आमकां सपोज नवीन जर म्हणजे इन्वेस्टमेंट गोंयांत येतली आसत जाल्यार ती वेगवेगळ्या आनी अशेच ग्रीन प्रोजेक्टाच्यान आमी पोल्युटींग इंडस्ट्री गोंयांत हाडिना। त्या खातीर आतां लोकांक नाका आसत जाल्यार सरकार तेजेर विचार करतलो।
बिहारात बीजेपीच्या बळार 126 आमदार घेऊन एनडीए परत सत्तेर. एक्झिट पोलांक दणको. तेजस्वी यादवाचो राजद 75 सीट काढून पयले सुवातेर. दुसरो 74 सीटांचेर बीजेपी. नितीश कुमाराच्या फुडारपणाचेर प्रश्नचिन्ह. 243 आमदारांचे विधानसभेत बहुमताचो मॅजिक आंकडो 122. बिहारात मोदी मॅजिकाचेर एनडीए साल्वार म्हूण राजकीय कुसा लावंक सुरू. तरी नितीश कुमारूच मुख्यमंत्री. भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई। दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। नावशेच्या लोकांक मरिना नाका जाल्यार कळंगुटे हाडचो म्हूण आमदार मंत्री मायकल प्रुडंटा कडेन उरलेला. लोकांक नाका ते प्रकल्प त्या गांवांनी हाडूंक जायना. तो खंय नावशे आनी मेळावलीच्या लोकां बरोबर. बरे म्हत्वाचे प्रकल्प खंय रद्द करिनासतना जाय थंय दुसरे सुवातेर व्हरचे. प्रकल्पांक विरोध करतल्यां मदीं खंय राजकीय फुडारी आनी कांय राजकीय इत्सुकूय आसात. ना हे दोन प्रोजेक्ट बरे. आय एंडोर्स दीस प्रोजेक्ट्स, बट इफ दोज पीपल आर मेकिंग नॉइज, I endorse this project that they should come somewhere else, but they should not be scrapped out of Goa. Is what I feel. I strongly stand by those people. नावशी विलेजेस वांगडा हांव म्हणजे मेळावलीच्या लोकांकडा हय म्हणजे ते म्हणटा आमकां नाका, आमचे वाठारांत नाका, सो खंय घालया ते आयडेंटिफाय करुया आनी घालया. पण एक ती एक्टिविटी गोंयांत जाय. IIT एड्युकेशनाच्या बाबतींत गोंयांत जाय. जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज भुरग्यांक शिकपाक सगळे वाटेन जाय. सेम वे ट्युरिजम एक्टिविटी खातीर मरिना जाय, पण खंय घालया तेका क्वेश्चन मार्क आहा. आनी हो क्वेश्चन मार्क सोदचो पडटलो आमकां. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे पडटले, पंचायतीक घेवचे पडटले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते करचे पडटले खंय तरी जाग्यार. पण सद्या गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट एक फोर्स तयार जाता, ग्रुप पीपल एकीकडे येवपाक लागले. सी हांव इन शॉर्ट तुका सांगता कितें, हे डिफरंट पीपल, थोडे काँग्रेसमॅन आहा, थोडे आता ते गोवा फॉरवर्डाचे आहा, थोडे MGचे आहा, थोडे तुमचे पार्टीचे आहा, आमचे पार्टीचे आहा, थोडे एस्पिरंट्स आहा, कोण इलेक्शनाक लडोवंक सोदतात ते फुडें सोदता. सो लोकांक जागृताय हाडटा ते की आमकां हे नाका. इश्यू तो IIT जाय गोंयांत, खंय येवची ऑनरेबल CMन आनी आमी सगळे आमदार आनी मिनिस्टर म्हणून डिसायड जावपाक जाय. सेकंडली आतां नावशी जो बाबाव जाला, आमच्या आमदाराकूय तेंच्यांनी लोकांनी कॉर्नर केलो की आमकां नाका म्हणून. लेट चीफ मिनिस्टर एंड MLA डिसायड ऑन दीस मॅटर अबाउट इन प्रिंसिपल थिंगा करपाचो ना तो, आनी ना करपाचो जाल्यार वी वील ऑल्सो सजेस्ट ऑल्टरनेट सायट. ऑल्टरनेट सायट म्हणजे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी व्हरपाक रेडी आहा. कलंगूट या इट इज अ ट्युरिजम रिलेटेड एक्टिविटी. आणि आमकां 2 रिव्हरी लागता, एक बागा रिव्हर लागता, एक शिकेरी रिव्हर लागता. जो तर कोण आपले सायडीचे प्रायवेट शेत दिता, शेताची माती काढून थिंगा उदक भितर घेवन ती मारिना करूंक जाता. सी वॉट इज मारिना फायनली? फॉर द बोट्स टू कम एंड डॉक. इंटरनॅशनल बोट्स कम, नॅशनल बोट्स कम, दे कम एंड दे डॉक एंड दे हॅव ऑल द फॅसिलिटीज ओवर देयर, इन्क्लुडिंग रिफ्युलिंग, इन्क्लुडिंग लिटल accommodation आमच्या कलंगूट, कांदोलीम आनी दॅट एरियान नेरूल ते सायडीन पासून खूब आहा. सो आमचे कडेन प्रायवेट लँड्स आहा हे सायडीन, कांदोलीम वाटेन ब्रिजाचे हे सायडीन प्रायवेट लँड खूब आहा.
थिंगा शेतांय आहा, प्रायव्हेट शेतां आहा, ती जोतर तेजी माती काडून उदक भितर घेत जाल्यार दॅट बिकम्स अ मरिना एरिया वेर इफ यू गो टू सी इन दुबय इट इज अ सिमिलर वे. गोवा फॉरवर्ड विधानसभेक 25 उमेदवार घालता. उमेदवार फायनल म्हूण कार्यकारी अध्यक्ष किरण सांगता. गोवा फॉरवर्डात आनीक एक एंट्री पेडण्या जितेंद्र गांवकाराक पक्षात घेतना अध्यक्ष विजयान म्हादय कोळशावेल्यान सरकाराक उजरायलो. आवाज काडटल्या गोंयकारांकूच पिट्टात. आदी खंय सरकारानूच वोकल फॉर लोकल जावचो. पेडण्या हफ्ताबंदी मोहीम सुरू जावपाची आसा. पेडण्या मतदारसंघांसून ॲडव्होकेट बाब जितेन गांवकर ताका जो पार्टेन प्रवेश दिल्लो आहा आनी पार्टेन प्रवेशूच न्हू तर ताका फुडलो आमदार करपाचो निर्धार म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो असो एकूच गोंयांत पक्ष आहा जो 14 म्हयने पयलीं इलेक्शनाक आसतना कॅन्डिडेट म्हणून घेता आनी ताका डिक्लेरूय करता हो आमचो कॅन्डिडेट म्हणून. 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी ऑलरेडी कॅन्डिडेट थरयल्ले आहा म्हटल्यार जाता. 25 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमी थरयल्ले आहा आनी हेंच न्हू की आमी 25 मेरेन रावतले. येणाऱ्या काळान जर तशी गरज पडली जाल्यार आमी फुडेंय वयतले. हांव आयच्यान जाहीरपणान सांगूंक सोदतां की GMR हे आमचे मॅग्निफाईंग ग्लासाच्या अंडर येतले. आतां आमी GMR आनी जे कितें कोण हफ्ते घेता आनी जे गव्हर्मेंट ऑफिसर हे हफ्ते कलेक्ट करपा खातीर आदार करतात आमदाराक, हांकां वॉर्न करता, हांकां हांची पावती हांकां मेळटलीच की फक्त वोकल फॉर लोकल म्हणून ट्वीट करूं नाकात. हॅशटॅग प्रॅक्टीस वोकल फॉर लोकल. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इन लेटर एंड इन स्पिरिट इंटेंड्स टू प्रॅक्टीस वोकल फॉर लोकल. आमी बाब जितेंद्र गांवकाराक आमी कॅन्डिडेट म्हणून पेडण्या फुडें काडला. म्हळ्यार गोंयांत जर लोकांक कोळसो नाका म्हणून गोंयकार अवेरनेस क्रिएट करूंक सोदता. जे अवेरनेस काबराल एग्री जाता की आपूण इतलो मेळून कोळसो आसूंक जाय, ताजे वयर आसल्यार आमचे पुलमा वतले म्हणून तोय म्हणटा. ते अवेरनेस जावपाक सरकार आडायता कित्याक? लावड स्पिकराक येदी व्हडली कितें परवानगी जाय पडटा. आमी हथरस रेप केसी खातीर फातोर्डाच मतदारसंघात एक सायलंट मोर्चा, कॅन्डल लायट मोर्चा केल्लो. थंय बी तशेंच की तुका लावड स्पिकराक परमिशन ना म्हणून. अरे कित्याक लावड स्पिकर परमिशन? एकच म्हजें ध्येय आसा की जे पेडणेकारां खातीर स्वाभिमाना खातीर जे जशें म्हटलें सरान की जंगल राज चल्लेलें आसा, स्वता अनुभव हांवें घेतलेलो आसा हेजो, हे खंय तरी नश्ट जावचें, नायनाट जावचो हेच्या खातीर हांव प्रयत्नशील आसतलो, कटिबद्ध आसतलो. आनी जे पेडण्याच्या भवितव्या खातीर जे जे कितें आसा त्या सगळ्या गोष्टींक म्हाज्या पेडणेकार भावांक, स्वाभिमानी पेडणेकारा बरोबर हांव वयतलो, तांकां घेवन वयतलो, तांच्या बरोबर काम करून पेडणे येणाऱ्या विधानसभेन ह्यो पेडणेकारांचो झेंडो आमी फुलयतले. इतकें सांगून देव बरें करूं. उत्पादन उद्देगांक संवसारीक स्पर्धात्मक करपाचे हेतान तशेंच उत्पादन निर्गत रोजगाराक नेट दिवंक केंद्रान खासा स्कीम केल्या. हे वरवीं PPP तत्वाचेर सामाजीक आर्थीक इन्फ्राक नेट मेळटलो. मंत्रिमंडळाचो स्किमीक बावटो. सामाजीक इन्फ्रा प्रकल्पांनी सरकाराचो 30% मेरेन आर्थीक आदार, 40% खर्च उखलप आनी 80% मेरेन भांडवली खर्चाची तजवीज केल्या. उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा. आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से ये निर्णय महत्व का होगा. The cabinet has taken two very important decisions, both of which, if you ask me, at a time like this, is going to give the right impetus for the economy, because we are looking at one, Atmanirbharta, two, making sure that India will be a part of the global value chain, and three, ensuring that critical sunrise sectors get the necessary support from the government so that we are able to build an India which is strong enough to service its own domestic market, but also making sure that we are able to
link up with the global value chains. सरकारान एसओपी घालून 21 नोव्हेंबराच्यान 10वी-12वीच्यो क्लासी सुरू करपाक लायल्यात खऱ्यो, मात कितले शक्य जातलें ताचो खुद्द गोवा हेडमास्टर्स संघटनेक दुबाव. क्लासीत भुरग्यांचेर मर्यादा घाली की डिव्हिजनां वाडली. सॅनिटायझेशन करपाक खर्च वाडलो. तातूंत कोरोनाचो भंय. सद्या क्लासी ऑनलायन दवरच्यो, प्रॅक्टिकलां सुरू करूं येता म्हूण हेडमास्टर्स म्हणटा. की जे एसओपी सरकारान 10वी आनी 12वी खातीर काडल्यात ते कितले रेलेवंट आसात, प्रॅक्टिकल आसात आणि एक्चुअल ज्या संस्थांक इन्स्टिट्यूशन्सांक ह्यो गजाली इम्प्लिमेंट करच्यो पडटल्यो तांकां कितें दिसता? The ground reality will be totally different than what is given on the SOPs. In the first case, they say in each class there should be 12 students. Let us take a class of 50 students now, which will be broken off into 4. So one class will be broken up into four divisions. Further, there are 2 divisions in the school, will become 8. Now the problem comes, each teacher will have to teach in 4 classes or might be 8 classes. The same portion, the same topic on the same day. Our fear is, will the teacher concerned be able to cope up in 4 divisions per day? Secondly, parents have got a fear, as many of parents also told us, that they are not ready to send the students to school because of this COVID. Our fear is, if the parents do not send the students to school, what is the next step by the department and by the government? Will they be able to cope up both the pressures online as well as teaching in the classes? Thirdly, the SOP says sanitize the entire school, daily sanitization. So definitely it's going to become extra work for multitasking persons, as well as the expenditure is going to increase with the sanitizers and other work, floor sanitizers and other things, spray guns, the cost level is going to increase. I think there should be a better option. Online classes continue केल्यो, practical आणि कोणाक difficulty आसात. समज online समजूंक येना, maths difficulty or any subject difficulty आसात, they may own difficulty solve karpacho. So teachers will be open for that. Extra sums from teachers, get it solved. So that level also can be worked out so that we can reach out to the students. So you are आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. दिवाळीची खरेदी करतना वास्कोकारांक त्रास जावचो न्ही म्हूण उत्सव परबेच्या दिसांनी शारात म्हालवाहू गाड्यांची येवच कमी करची म्हूण आपाची मागणी. दिसाची मोठ्या गाड्यांक शारात प्रवेश बंदीच्या वेळात वाड करची म्हूण आपान उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिला. नो एंट्रीची वेळ खंय आनीक 2 वरां वाडोवन रातच्या 9 मेरेन करची. आत्महत्येक उद्युक्त केल्ल्याचे वर्स 2018तले केशीत रिपब्लिकन टीव्हीचो चीफ एडिटर अर्णबाग निमाणे सुप्रीम कोर्टात थाकाय. फाटल्या बुधवारा मुंबय पुलिसांनी ताका भितर उडयल्लो. बरोबर आनीक 2 धरिल्ले. ताकाय 50,000चे बॉन्डार सोडले. नोव्हेंबर 18 मेरेन मॅजिस्ट्रेटान अर्णबाग ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली. हायकोर्टान अपील न्हयकारल्या उपरांत तो सुप्रीम कोर्टात गेल्लो. डिजिटल प्लॅटफॉर्माय आता सरकाराच्या स्कॅनराक आला. तांच्या कंटेंटाचेर आता सरकाराची नजर आसतली. केंद्राच्या निर्देशाप्रमाण आता डिजिटल न्यूज चॅनल्स आणि नेटफ्लिक्सा सारखेल्या कंटेंट प्रोवायडरांचेर माहिती प्रसारण मंत्रालयाची नजर आसतली. सध्या ह्या स्वायत्त डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर खंय कसलीच बंधनां आणि नियंत्रणां ना. प्रिंट आणि न्यूज चॅनलाच्या कंटेंटाचेर प्रेस कावन्सिल आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन नजर दवरता. फिल्माचेर नजर दवरूंक सेन्सर बोर्ड आसता. मात नेटफ्लिक्स आणि हॉटस्टार सारकेले कंटेंट प्रोवायडर बेलगाम. प्रिंट मिडियाच्या कंटेंटाचेर प्रेस कावन्सिल ऑफ इंडियाची नजर. न्यूज चॅनलांचेर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन म्हळ्यार NBAची नजर. एडवर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कावन्सिल ऑफ इंडिया पळयता एडवर्टायझिंग. CBFC फिल्माची सेन्सरशीप पळयता. डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्माचेर नजर दवरूंक अधिकारणी नाशिल्ली. राष्ट्रपतीन सय मारून अधिसुचोवणेक बावटो दाखयलो
आता इंटरनेटा वयल्यान कितें बेलगाम डिजिटल न्यूज आनी हेर कंटेंट सर्क्युलेट करूंक मेळचें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली परस गोयचे लायटीचे टॅरिफ कितलेशेच परवडले म्हणून वीज मंत्री काब्रालची जाप. गोय सरकारान दिल्ली येवन टॅरिफाचो अभ्यास करचो म्हूण आपान म्हणिल्लें. काब्राल म्हणटा दिल्लीचे टॅरिफ मारगे. ताणें गणित विस्कटावन दाखयलें. आपाच्या दिल्ली सरकारवाल्यांनी खंय गोंयांत येवन पावर टॅरिफाचो अभ्यास करचो, यो वच करपाचो खर्च दिवंक तयार. की आमी खंय 0 to 100 फ्री दिता आनी 200 म्हणजे 0 to 200 फ्री दिता आनी 200 ते 50% सबसिडी. अरे तेंचें स्टेटमेंट काडा आनी पळया. आमचे गोंयच्या सरकाराचो स्टेटमेंट काडून पळया. आमचे 0 to 100 युनिट जे आसा ₹1.40 जाता. आमचे सरकार जे गरीब जनतेक जे आसा खुबशी स्किमी दिता. जावं ते जाणटेल्यांक ₹2000 म्हयन्याक, आमचे गृहांनी म्हणजे महिलाक ₹1500. हे दिल्ली सरकार दिता काय ना हे पयलीं विचारा तांकां. दुसरें ते म्हणटा की 200 युनिट जे कंज्यूम करता तांकां 50% दिता. अरे 200 युनिट गोंयचे आसा जे कंज्यूम करता 200 युनिट ₹2.10. 200 वयर जे युनिट करता 201 to 300 युनिट ₹2.65 आनी 300 ते 400 युनिट आमचो मॅक्झिमम ₹3.45 स्लॅब. आनी तेंचो पळय दिल्लीचो स्लॅब आहा म्हाजे कडेन. तेंचो स्लॅब जो आसा तेंचो 200 युनिटांक 0 to 200 ₹3 चालू जाता आनी 200 to 400 ₹4.50 जाता आनी 401 to 800 ₹6.50 आनी मागीर 800 to 1200 ₹7 आनी 1200 to ₹8. हे तेंचे स्लॅब आसा. आमचो मॅक्झिमम स्लॅब आसा तो ₹4. म्हणजे ह्या लोकांची फकाणां करता. ₹8 घेता आनी ₹4 दिता म्हणटा. ह्यो गोश्टी गोंयचो सरकार करना. आमचे टॅरिफ सारके आसा हे तांकां मातशें सांगचें. आमकां स्टडी करपाक थंय व्हरनाका, पूण तांकां जर सांगा की तांकां जर आमचे स्टडी करपाक जाल्यार आमी फ्लायट टिकेट स्पॉन्सर करता म्हूण तांकां हांगा हाडपाक आनी आमचो स्टडी करपाक. मांद्राजीत आरोलकारान उदरगत संस्थे सकयल स्वावलंबन शॉप घाला. बायलांनी तयार केल्ले जिन्नस ह्या एका पालवा खाला विकूंक मेळटले. दिवचले केशव सेवा साधना शाळा बंद आशिल्ल्यान भुरग्यांनी आता घरच्यानूच आकाश दिवे आणि दिवे केल्यात. जीएमसीत रक्ताची शॉर्टेज जाल्या म्हूण कळटनाच दिवचले RSSन रक्तदान शिबीर केलें. गोंयभरच्यो एक खबरो. ह्या वर्सा फक्त आमकां एक हें जालें की कोविडची महामारी जाल्ल्या कारणान आमचे स्कुली हे केशव सेवा सदनाचे हे कोविड सेंटर आसल्या कारणान आमकां तसो व्हडलोसो आमकां वेळ मेळना की आमी तेतून कितें कितें करपाचें म्हणून. आमची भुरग्यांनी आमी तरी सुद्दां आमची भुरगीं जी आसा ही तशी कौशल्य जे आहा तेंचे जे ट्रेनिंग स्कील जे हळूहळू डेव्हलप जालेली आसा आनी ताका लागून आमी त्या भुरग्यांक घरा बसून ती कितें करतली हेजो आमी विचार केलो. आमचे जे वोकेशनल टिचर्स जे आसा आनी इतर आमचे एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा तेंच्यांनी विचार केलो आनी तांकां आमी घरा कडेन पर्यंत आमी काही मटेरियल हें दिवप आनी जे हितून ते घरा कडेन जी बेश्टी बसलेली आसतली किंवा तांकां जे शाळेन येवन जी सगळें हें काम जे करताले जी जसो संवय जी आसलेली हे संवयी सुद्दां तेंच्या उरपाक जाय. कारण खूब वर्सां जाली की संवय मोडली की मागीर तेजो मागीर कंटाळो येता म्हणून आनी तांकां हे जालें घरा कडेन रावन कंटाळो येतालो आनी त्या हितून तेंच्यांनी कितें तर नवीन कितें करचें अशें म्हणून आमी सगळे वोकेशनल सेक्शन जे आसा आमचे तेंच्यांनी ठरयलें की हे भुरग्यांक आमी वोकेशनल सेक्शनाच्या तर्फे आमी तांकां आकाश कंदील जे आसा हे घरा कडेन दिवपाचें व्हरून. तुम्ही सगळे ग्रुप एकठांय जावन आयज उदरगत मोर्जी हे शॉप हांगासर इनॉग्रेट केल्यात. मागता तुमचे कडेन अशेंच कितें कितें तुमी फुडें सरपाचे आनी असले व्यवसाय बारीक बारीक व्यवसाय आहात ते सुरवात करपाची. हेका लागून उदरगत संस्था ही सदीच तुमच्या फाटल्यान आसतली. आमचे खुबशे विचार आहात जे फुडें आमी घडोवन हाडटले. जे गांवांनी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घालपाचे जे हँडलूम जावं आनी कितें जावं महिलां खातीर हे आमचे विचार चालू आसात आनी हे जाता तितके बेगीन आमी घडोवन हाडपाचो प्रयत्न करतले. फक्त मागता तुमकां महिलांची जी शक्ती आहा आनी एकवट आहा ती कायम दवरा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डिचोली तालुका हांच्यांनी आयज रक्तदान शिबीरचे आयोजन केला. संघ आणि बाकीच्यो संघाच्यो एफिलिएटेड संघटना ज्यो आसा लायन्स क्लब बाकीच्योय संघटना डिचोलच्यो लायन्स क्लब ऑफ डिचोली अशें मेळून हो आयचो कार्यक्रम केला. सादारण रजिस्ट्रेशन 150चे सगळ्या लोकांनी रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा. बुलेटिनींतल्यार सोंपता
आमकां लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर फेसबुक ॲप टाटा स्काय ॲप जिओ टीव्ही ॲप प्रुडंटाची वेबसायट 4 चौकात मास्क घालात डिस्टन्स राखात कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.